लॉंग पेंडिंग हे इश्यू आसलो कदंबा बस जी भुरग्यांक स्पेशली भुरग्यांक जी स्कुला कॉलेजीक वयताले तांकां त्रास जातालो आनी त्या प्रमाणे आयज आमकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हांगासर ह्यो कदंबा ही अवेलेबल करून दिल्या जी 6:30 पेडण्यां वयतली म्हणजे भुरगीं जी कॉलेजीक वयतात स्कुलाक वयतात तांकां ड्रॉप करपाक परत रिटर्न हांगासर येतली केरिये आनी केरियेच्यान 8:25 ती पणजे वयतली म्हापशाच्यान पणजे वयतली म्हणजे जो डिफिकल्टी आसली आमच्या स्थानिकांक ती आयज सॉल्व जाल्ली आहा ताका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक तशेंच आमचे KTCचे चेअरमॅन आणि तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी ह्यो आमचे नीड आनी नेसेसिटी आमच्या स्थानिकांची पळोवन आमकां ही बस आयज अवेलेबल करून दिल्ली आसा त्याच प्रमाणे आमचे MD आहात ते आमचे केरी गांवचेच आहात तेंच्यांनी कंटिन्युअसली फॉलोअप करूनय हे हांगासर ही सेवा आमकां इतके बेगीन इतके फास्ट करून दिल्ली आसा आतां डिस्कस करतालो की ही बस आमची जी पणजे वयता ती पणजेच्यान GMCनूय वयची कित्याक आमचे खुबशे सिनियर सिटीजन्स आहात ते GMCन ट्रिटमेंटाक वयता आनी पणजे गेल्या उपरांत ताका GMCन वचपाक त्रास जाता सो हीच बस कंटिन्यू GMCन करपाक सांगला आनी तेंच्यांनी एश्योर केला की ती GMCन तांकां ड्रॉप करतली म्हणून आनी तशेंच केरी म्हणजे मोर्जी गांवांतल्यान मोर्जीच्यान पेडण्यां जे पेडण्यां कॉलेजीक भुरगीं वयतात तांकां ट्रान्सपोर्टेशन ना ते बेगिनात बेगीन ती सर्वीस स्टार्ट करतात मेन म्हटल्यार पयलीं बाईक थँक्यू म्हणटा की आमची खूब वर्सांची मागणी आसली की कदंबा जाय आसली आमकां की प्रॉब्लम जाता आमच्या जाणट्या लोकांक बांबोळे वचपाक आनी प्रॉब्लम जाता बिर्नोड्या थंय कोण वचपाक पूण बाईन बऱ्या तरेन ही सुरवात केली आनी सगळ्या भुरग्यांची आतां जाणट्यांची सगळ्यांची प्रॉब्लम सॉल्व केली आणि काय ना यूथ जनरेशनाक हे दिता की आता हे इथे इतकेच जाला आणि पुढे खूप काय जावपाचें आहा वर्साचे डिमांड आसलो आनी खरेंच बरें दिसता की आमदारान आपल्या प्रयत्नान तशेंच कदंबाचे जे MD आहात पळय ते आमच्या केरी गांवचेच असल्या कारणान हे मातशे फास्ट हितून हे जाले तेंचे स्टाफ तशेंच हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तशेंच चेअरमॅन आनी ऑनरेबल CM यांचे हांव आभार मानता आनी ही जी गाडी बस स्टार्ट जाता पळय हेची पुरेपूर लोकांक फायदो जातलो कित्याक हेचे पयलीं हांगासर सेंट एंथनी म्हणून बस चालू आसली ती बस खूब वर्सां आतां बंद आसली आनी ते बसीन मोस्टली जे पेडण्यां जे कामाक वयतात पळय ते 8:20 ती हांगासून बस सुट्टाली ती कामाक वयताले ते बसी त्या भुरग्यांचे जे स्टाफाचे पळय सॉलीड प्रॉब्लम जाताले ते ह्या बस घातल्या कारणान तेंचे एक सॉल्व जाता